आमच्या बापा स्वर्गा वयल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मोरा एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मोरा एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, प्राचित काळाचो चवथो आयतार आज आमी संभ्रमता आनी आयची वाचपान एक अपुर्बायेचो संदेश आमकां दितात. आमची पातकां कितल्या तांबड्या वर्णाची ती आसल्या रे, केन्ना आमी त्या देवातय पाटी येवंक सोदता तेन्ना तो आमकां कसलींच शर्तां नासतना अनकंडिशनली तो आमकां स्विकार करता, आमकां स्वागत करता. तोच आमकां कृपा दिता ताचे थंय पाटी येवंक. तोच आमकां धैर्य दिता, तोच आमकां आपोवणे दिता. सगळें तोच करता. तर मुगेच्या भावना आनी भयणीनो, हो करिज्मो आमकां त्या देवा थंय पाटी येवंक आपोवण दिवचो कृपेचो काळ. हे आपोवणे परत आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करुया. पाताक सांडून एक नवें जिवीत देवाच्या मोगाच्या वेंगेंत जिवोवचें तें जिवीत जिवोवंक आमी अत्रे घेया आनी ताच्या कृपेन तसलें जिवीत जिवोवच्याक फुडें सरया. तरी आमी सच्या बलिदानांत ही विशेष कृपा आमी मागता आसतना मिसाचें बलिदान फावत रितीन भेटोवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सर्व आमी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सांकवार मेळयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklutko, somia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, somia kaklutko. Somia kakrutko. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं आमकां पातक्यांक तूं बक्षिताय आनी माथुर मोवाळ कणवळायेन तुज्या वेंगेन परतून घेताय. तुज्या दुलोप दयाळ काळजाचो हो मोग ह्या प्राचिता काळार साकून आमचेर सुकतेल्या आमच्या भावा भयणींक कुशेन भोगसूंक आनी उदार काळजान वेंगेन घेवंक आमकां तयार कर.
हे परी आमच्या काकुळदारा बापा सारखी जावन तुझे काळीज आमी दादोशी करतल्या आणि पास्काची दबाजीक परब संतोष बरीत काळजान आमी संभ्रमतल्या हे माग आम्हा सुमेस्तांक फावो कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. देवाची परजा बसयल्ल्या गांवांत भितर सरून पास्क परब चलयता. पयलें वाचप जोस्वाच्या पुस्तकांतलें. सर्वेस्परान जोशवाक म्हळें, आज हांवें तुमचे तावन इजिप्ताचें कळंक पयस केलां. देखून ते स्वतेक आज पर्यंत गिलगाल म्हूण आपयतात. इस्रायल परजा जेरिकोच्या मैदानार गिलगलांत तंब मारून आसतना तांणी म्हयन्याच्या 14व्या दिसाचे संजेर पास्क आचरण केलें. पास्काच्या दुसऱ्या दिसा तांणी तें भुंयची फसल बेखमीर उंड्या आनी भाजलेले धान्ये रुपार केली. त्याच दिसा म्हणजे पास्काच्या उपरांत भुंयचे फसलांतलें तांणी केल्ल्या दिसा मन्ना पडचें बंद जालें. तवळ तावन इस्रायलितांक मन्ना नातलें आनी तांणी त्या वर्सा कानान देशांत जाल्ली फसल खावंक सुरू केली. देवाचें उतार हें. देवाचे ओडुपकार. साका आणि पोळेया स्वादीक जावन आसा सोमी. साका आणि पोळेया स्वादीक जावन आसा सोमी. सर्वेस्पोराक हांव सदांच दीन वाचतलो. ताची वाखण स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटार आसतेली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळ्ळी. हे आयकोन दुबळ्या धाकट्यांक संतोष. साका आनी पोळेया स्वादीक जावन आसा सोमी. म्हजी सुवे मेळोवन सर्वेस्पराची गीत गाजोया. एका ताळ्यान आमी सकट ताचें नांव हसिया. सर्वेस्परान हांव मेळूंक गेलो ताणें म्हाका आयकले आनी आयकोन सर म्हज्या कश्टान वरांतले म्हाका ताणें निवारले. साका आनी पोळेया स्वादीक जावन आसा सोमी. साका आनी पोळेया स्वादीक जावन आसा सोमी. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेली दुसरे चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, म्हणटूच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात तर ती एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें, आतां सोगलेंच नवें. हें सोगलें देवा कडसून आयलां. ताणेंच क्रिस्ता वरवीं संदान करून आमकां आपले वेंगेन परतून हाडल्यात. आनी ह्या संदानाचें मुनियारपण
आमच्या हातांत घालां. हांव सांगूंक सोदतां तें हें: देव मनशांची पातकां तांचेर आड मोनान दवरिना, पूण क्रिस्ता सोवे देव संवसारांतल्या सगल्या मनशांक आपले वेंगेन परतून घेता. आनी आतां ह्या संदानाचो संदेश ताणें आमचे आदीन केला. म्हणटूच आमी क्रिस्ताचे प्रतिनिधी. आमचे उदेशी खुद देव तुमकां उलो करता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता: देवाचे वेंगेंत परतून येयात. जेजू कसलेंच पातक नासलें, पूण ताच्या एकवटांत आमी देवाचेच पवित्रतायेन देवाक मानवलोली जावचे खातीर ताका देवान आमचे सारको आपणा मुखार कांटाळो केलो. देवाचे उतर हें: देवाची व्हड उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बोरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बोरीत राया. हांव उठोन म्हज्या बापा सशी वेतलो आनी म्हणटलो: बापा, हांवें देवाचेर आनी तुजे विरोध वचोन पाप आदारला. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बोरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बोरीत राया. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सालुका परमानी जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्य. तोवळ साबार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकोण आयकूंक ताचे सरशी वेताले. हें पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले: हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एकल्या मनशाक 2 जण पूत आसले. तांच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें: बाबा, म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नांत धाकट्या पुतान आपलें आस्त बदीक पुरा विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयसिल्या गांवाक भायर सरन गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जियेवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलेलें सगळें होगडावन काबार जातच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तोळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेंत सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एका भटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेताभाटांत दुकरांक चरोवंक धाडलो. दुकरांनी कांवच्यो सांगोपुणी कावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेंय ताका कांय दिलें ना. शिकी ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणलो: म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतांच उठोन म्हज्या बापाय सरशी वेतां आनी म्हणटा: बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही. म्हाका तुज्या
सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणून लेख अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशीन पाटी भायर सरलो. पूत घरांत हावून पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवन वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तोळ पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून म्हणूंक हांव योग्य न्ही. पूण बापय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो, वेगीं वचा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दगलो हाडून ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी, पांयांक मोचे घाला. सरबेचो एक पाटको हाडून मारा आनी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक हो म्हजो पूत मोर्न पावुल्लो, आतां तो जिवन जाला. चुकोन गेल्लो, तो आतां पाटी मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दबाजो सुरू जालो. हेणें ताचो व्हडलो पूत शेतांत आशिल्लो तो पाटी येवन घरा सरशी पावतना नाच आनी संगीत ताच्या कानांत पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शाबित पाटी आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाटको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचून घरा भितर वचना जालो. तोळ ताचो बापूयच भायर येवन ताका भोळावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा, पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा पडी तुजे खातीर हांव घडलो. एक पावटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना, तरी म्हज्या इश्टां सांगता गम्मत मारूंक आजून धर म्हणून एक बोकडेचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवंतांचेर विबाड केल्लो तो पाटी आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी पाटको मारयलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हज्या सांगत आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मोर्न पावुल्लो, तो आतां परत्यान जिवन जाला. चुकोन गेल्लो, तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक बोवा पुरबायची ओपार. जेजून सांगलेल्या ओपारी पैकी एकदम सोबीत, एकदम अपुरबायची. आमकां हर एकल्यांक नव्या भरवशान भरचीत आसली एक ओपार. ही ओपारेंत जायती शिकोन आसा, जायते संदेश आसा. तें सगळें हांगासर हांव सांगूंक वचना. पूण हांगासर एक विशय त्या देवा विशयांत ही ओपार आमकां कळयता. ती जाणा जावंक आमी प्रयत्न करया. जायते फावटी आमी चिंतचे आसा देवाचो आशिर्वाद, देवाचें बेसांव, तें आमी हांगासर कितें बरें करता, कितें दान धर्म करता, कितें ताचे उपादेश पाळता, ताचे वयर होंदोन आसा म्हणून. आनी असलें चिंताप हर एका धर्मांत आसा. हर एका धर्मांत जर हांवें बरें केलें, जर हांवें कायदे पाळले, जें कितें बरयलेलें आसा, धर्म आमकां कितें सांगता त्या प्रमाणें केलें, तर देव खूश जाता आनी तो आमकां बेसांवान दिता. जर ताचें आमी उतर आयकना, ताचे उपादेश पाळिना, तेन्ना तो आमचेर कश्ट धाडटा, तो आमकां शिक्षा लायता. जर हांव बेसांवांनी भरलेलो आसा, म्हाका कितेंच उणें ना, तें सगळें हांवें बरें केल्ल्या खातीर देवान दिल्लें बेसांव, अशें म्हणून आमी चिंतचे आसा. आनी धर्म, जायते धर्म हें शिकयतात, पूण आमचो धर्म तसो न्ही.
तो सगळो विंगड आमचो देव कोणाक आमी आराधन करता तो तसलो देव न्ही तो आमकां हांवें कितें बरें केलां हांवें कितलें पाळलां तें पळोवन आमकां दिना तो दिता ताच्या स्वंत कुशेन ताच्या मोगान ताका आमी जाय तितलेंच तो जर देवान आमची पातकां लेखलीं तर आमी ताच्या मुखार रावूंक शकता अशें आमी किर्तनाच्या पुस्तकांनी स्तोत्राच्या पुस्तकांनी आमी वाचता तो आमची पातकां लेखिना ताका जाय फकत आमी आनी तें तो संदेशाच्या ह्या वपारेंत भोव अपुरबायेन आसा जेजूक पळोवन शास्त्री फारिजेव पुरपुरताले कित्याक तो जेजू सुंकागारा सांगत आसलो पातक्या सांगत आसलो हे पातकी सुंकागार देवाचे उपादेश पाळिनात सिनोगोगाक येनात आनी कितें जुदेव धर्म सांगता त्या प्रमाणे करिनात आनी हाची तांकां दूख सैतीना आमी एक सूख केला म्हणलें चिंताप सैतीना आनी असल्या सांगता हो जेजू हो मेस्त्री हो भोंवता हो रावता हो जेवता हो कसलो मेस्त्री हो कित्याक अशें करता असलीं सवालां शास्त्री आनी फारिजावांच्या मोती आसल्या वेळार ही ओपार तो तांकां सांगता जायते फावटी आमी चिंतचे आसा ही ओपार पातक्यां खातीर जेजून सांगलेली ना पातक्या खातीर न्ही कोण चिंता हांवें कितें बरें केलां दान धर्म केलां ताका लागून म्हाका सर्ग मेळटा म्हणलें चिंताप हंकाराचें चिंताप कोणा थंय आसा आनी हाका लागून ह्या चिंतपा लागून हेर भावा भयणींक ते पातकी तांकां सर्ग ना ते भायर तांकां आमी लागीं करूंक नजो असल्या चिंतपान कोण आसा तांचे खातीर ओपार तो दिता हांगासर दोग पूत एका बापायक जेन्ना तो धाकटो पूत आस्तीचो हिस्सो सरतना एक शब्द तो बापूय काडिना एक शब्द तो उलयना तो कितें विचारता तो तें दिता सारकें न्ही तें सारकें न्ही कित्याक जुदेवाच्या धर्मा प्रमाणे बापूय जिवंत आसतना आस्तीचो हिस्सो विचारूंक ना तशें म्हळ्यार तो बापूय मेला अशें तरी तो बापूय उलयना हांगासर तो बापूय देवाचें स्थान आसा देव केन्नाय आमी पातां करता आसतना तो आडायना जायते फावटी आमी म्हणचे आसा कित्याक तो आडायना कित्याक म्हळ्यार त्या बापायन त्या देवान आमकां आमचें स्वातंत्र्य दिलां आमचें स्वातंत्र्य आमचें हक्क जेन्ना हांव म्हज्या कुशे मनान कितें करता ताका तो आड येना कित्याक तो तसो मोग आमी गुलाम न्ही बगार तो आशेता आमी आमच्या देवाक विंसूंक जाय ताची ती वाट कितें आसा आमी विंसूंक जाय एक हांगासर तें आमकां पळोवंक मेळटा तो एकच एक शब्द विचारिना आनी दुसऱ्यान जेन्ना ताका बूद येता सगळी खाणी आमी वापर आयकली हांव ते विवरूंक वचना पाटी आयलेल्या वेळार तेन्नाय तो कांयच सांगना पूत एक व्हडली पट्टी रेडी करून येता लिस्ट बाबा हांवें चुकलो हांवें हें केलें पूण तें कांयच तो विचारिना तुवें कित्याक अशें केलें तुका हांवें दिल्ले पयशे कितें गेलें खंयसर तुवें वेस्ट केलें कोणा फाटल्यान तें करशिल्लें एकच एक शब्द ना एकच खुशी संतोष तो ताका ताच्या साकरांक आपयता वेगीं वचा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दगलो हाडून ताका नेसया ताका ताच्या बोटाक मुदी पांयांक मोचे घाला सरबेसो एक पाटको मारा एक व्हडलें जेवण करया संतोष पावया कित्याक म्हजो पूत मोर्न पावल्लो फाटीं आयला सर्गराजांत एक पातकी फाटीं आयिल्ल्या वेळार परतो संतोष तें ही वपार दाखोवन दिता जेन्ना आमी आमचे पाताक सांडून देवा सरशीन फाटीं येवंक जेन्ना आमी निर्धार करता ताचे तितलो संतोष त्या देवाक दुसऱ्या खंयच्याय संगतींनी मेळना म्हणून ही वपार आमकां सांगता मोगच्या भावनो आनी भयणीनो हाच्या किसड हांवें कांय सांगची गरज ना त्या बापाच्या मोगा विशयांत ही वपार आज परत्यान आमी वाचुया त्या बापाचो मोग आमच्या काळजांत आमी अनुभव करया न्हय आमच्या बरेपणा वरवीं बगार ताच्या बरेपणा वरवीं ताच्या कृपे वरवीं ताच्या मोगा वरवीं आमकां ताचे थंय फाटीं येवंक साध्य
आनी तो आमी पाटी आयिल्ल्या वेळार तो आमकां वेंगेन धरता आनी सगळें दिता. हाच्या पयल्या वचपांत हाची एक झळक आसा. इस्रायलकार इजिप्तांतून भायर आयले आनी भायर आयिल्ल्या नंतर देव तांचे संगत आसलो 40 वर्सां अरण्यांत. सगळें तांकां दिलें. ते पुरपुरले, ताका देवा विरोध गेले जाल्यारय देव सोडिना. तो गटात धरता. शेकी तांकां बसयल्ल्या गांवाक थंयसर व्हरून पायता आनी त्या दिसतावन मान्ना रावता. पूण हर एकल्यांक भूंय मेळटा. धराळ यथेश्ट पीक दिवचे ती भूंय आनी कितेंच उणें नातलेल्या बरी. थंयसर देव तांकां फोव करता आनी 40 वर्सां नंतर इस्रायलीत त्या बसयल्ल्या गांवांत तें पयलें पास्क वा दुसरें पास्क तांचें आचरण करतात. आमकां देव कितेंच उणें करिना. आमकां सदांच पसचे खातीर, ताचो मोग वांटून दिवचे खातीर ताच्याच एकल्या पुताक धाडून ताणें आमकां दिला. मात्र न्ही, मिसाच्या बलिदानांत ताचें मांस आनी रगत दिवन तो आमकां पोसता, ताच्या कुरपेन भरता आनी ह्या मुखांतर आमकां आपोवणें दिता. सांड तुजें पातकी जिवीत, पाटी म्हणजे तें, आनी ह्या म्हज्या मोगान तूं एकसा. कित्याक साका आनी पळया तो कितलो स्वादिश्ट. त्या देवाचो मोग आमी साकल्यार मात्र कळटा, लागीं आयल्यार मात्र कळटा. त्या पुताक केन्ना ताका बूद आयली, उठलो, आपणाच्या बापायच्या घरा गेलो आनी तेन्ना ताका ताणें पटलून धरून उमो दिता आसतना त्या मोगाची रूच ताका कळ्ळी. त्या मोगाची रूच ताका कळ्ळी आनी ह्या मोगाचो अनुभव केल्लो खंडी जावन हांव जाणा परत पाटी वेसोना. पाटी संवसाराक वेसोना. पाटी तो ताचे सगळें संतोष त्या संवसाराच्या वस्तूंचेर खंडीत तो सोंसना. बगार ताच्या बापायच्या घरा बापाय सांगता रावून तो संतोष अणभव करूंक तो खंडीत निचेव करता तें आमकां समजता. तर मोगेच्या भावनो आनी भयणीनो, त्या जेजूच्या कृपेन आमी हो संतोष सदांच आमचो करून घेवंक निचेव करया. करिज्माच्या काळार आनी थोडे दीस आसात पास्कांचे फेस्त आचरण करूंक. ताचे फुडें आमचो एक निचेव कर्ण आनी मुखार सोमया हांव सदांच तुज्या सांगता तुज्या घरांत त्या बापायच्या मोगाच्या अणभवांत रावता असलो निर्धार करूंक जाय अशी कृपा आमी ह्या मिसा वेळार मागुया. आमेन. त्रेक देवातेय आमचो भावार्थ आमी उसारया आनी सांगया. सतमंता देवाक, सर्पोदेदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या क्लास पुताक आमच्या सोमयाक, तो पवित्रत्म्यावर वेंगरबी संभवलो, अंकुआर मळयेतावन जल्मलो, पोंच पिलाताका तांणी कस सोंसले, ताका कुटसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, सर्गार सोडलो, सर्पोदेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक तो येतलो. सतमंता पवित्रत्म्याक, कॅथोलिक पयस सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बक्षणी, कुडीचें जिवन पावन ससनाचें जिवीत. आमेन. एकटी बरमावन रावून सर गरजां खातीर आमी मागुया. पवित्र सभे खातीर, पापा साहेबा खातीर, सर्व धार्मीक मुखेल्यांक खातीर, राष्ट्रांच्या सर्व कारभाऱ्यां खातीर, मुखेल्यांक खातीर मागुया. मोगाचें राज स्थापन करचें तें तांची बुदवंतखाय जानवाय निस्वार्थ सेवा दिवंक सोकोन दीत म्हणून आमच्या कुटुंबां खातीर, जायते फावटी कुटुंबांत सुकून गेल्लेल्यांक पाटी रीग आसना, बागील दांपलेलें आसा. देवाच्या मोगान भरोवन कोण सुकून गेल्यार पाटी आयलेल्या वेळार तांकां स्वागत दिवचें बरें म्हूण आमच्या कुटुंबांनी सदांच आसूं दी म्हणून मागुया. आमचेच खातीर आमी मागुया. त्या बापाच्या मोगाचो अनुभव आमकां जावं. आमची पातकां कितलीं तांबड्या वर्णाची आसल्यार ती सांडून त्या देवाच्या मोगांत एक जावंक जाय आसची. तें धैर्य, तो आधार, ती कृपा आम्हा सर्वांक फावू जावन दी. प्रत्येक जावन ह्या करिज्माच्या काळार म्हणून आमी मागुया. तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन.
마티에체 방갈 코루 석다이 두에 간수트라 마티 도람체 지णे 방갈 कर पवित्रत्म्या मातयेचे भांगार कोरू सकताय तू एकाच सुत्रा माती धुळामचे चिडे भांगार कर पवित्रत्म्या दयाळ बापा भक्तीपोणा किरकोळ होलक्या जिविताचे तुका वमताव आमचे वरदान म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात हे तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर्धी मानून घेवं आमा सुमेस्तांच्या बोदयाळ बापा आमच्या भावा भयणी लागीं शांती केल्या शिवाय तुजे मुखार देणी घेवन आमी येवं नये म्हणून तुज्या पुतान जेजून आमकां शिकयलां देखून हें बलिदान तुका भेटयतना सगळ्या आमच्या भावा भयणींक काळजान तावन बोगसून आनी कालतेपणी तांचेय बोगसाने मागून तुज्या कृपेन एकामेका लागीं आमी शांती करता तर या शांतीच्या योजनांत आमा सुमेस्तांक बराबर करुणायेन तुज्या वेंगेन घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातक्यांचो तूं कितलो मोग करताय आनी तांकां तुज्या वेंगेंत घेवंक केदे व्हडे आशीन तूं राखून रावताय हे आमकां तुज्या पुता जेजून ओपारींनी आपल्या करण्यांनी दाखयलें जेन्ना पातकी मनीस कितली विकट तांची पातकां जालीं जाल्यार पाताक रोडून परतून तुजेशी येता तेन्ना तुजे दयाळ मोवाळ काळीज उतरां वर्त्या संतोशान उल्हासता आनी तुज्या सांडलेल्या भुरग्यांक तुज्या मोगाच्या वेंगेंत तूं घेताय पवित्र आत्मो तांच्या काळजांत घालून तांचो आत्मो दैवीक जिवान परतून भरताय आनी सर्गींच्या श्रृंगारांनी सोबायताय केदें वर्तें भाग आमचें घर सांडून गेल्ल्या भुरग्यांक बापायन परतून गोपांत घेवचें देखून देवदूत आनी सुमेस्त भक्तां सांगती भोवकर्ण सरकार पावलेल्या सगळ्या तुज्या वेचीक भुरग्यां बराबर तुज्या अपरिमीत काकुळतेच्या मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित दळबारांचो सर्वेस्पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमिस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोतो समर्पणची. तेसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासनीक खरेराचें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थासो गुट परगटोया. Jesu melo, Jesu जीवन साला, Jesu novian येतलो. Jesu melo, Jesu जीवन साला, Jesu novian येतलो. बापा जेजूच्या मरणसनी पुनर्जीवनपण आमी भक्तीपण उडास करता आनी उज्जिवीत असो उंडो आनी सोडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमकां समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा आनी गवळी बापा आनी सगळे याजक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे मये संगाती सांजुजे तिचो बोवनीस कळपती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. Amen. आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची अर्चना मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना दिर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवारे. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन पातकांतली सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतानी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे इसवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. क्रिस्ताची शांती.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकडूत खोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकडूत खोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया ही जावनच देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपुणे लाभली आमी सर्व सुभागी सुम्या सोम्या तुमचे भितर आमची म्हाका फोवना पूण त्या उतरूनच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससणीच्या जिविताक सांबाळूं Asrodi देवा लिपय म्हाका घाल तुज्या पाक्या सावडे तूं स्मोसो बोरवोसो तुजेरच पात येता दुस्मान वेडो घालता वाटोय म्हाका तारुका आसरोदी देवा लिपय म्हाका घाल तुज्या पाक्या सावडे प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुजे भुरगीं तुज्या वेंगेन परतून आयल्यान देखून तुवें जेजूच्या कुडी रक्ताचें व्हडलें जेवण तयार केलाय आनी तांतू आमा सुमेस्तांक वांटो दिलाय देखून सगळीं बराबर आमी तुका दिनवासता आनी एकामेकाचें तुजेशी परतप कुशलकायेन संभ्रमून ह्या फुडें आमी एकामेकाक बोगसून तुजे कडे आनी आमच्या भावा भयणी कडे शांतीन आनी मोगान जियेतले हांव म्हणून आतां ती भास दिता ती पाळूंक आमकां करपा दी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सौभे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर्पद्वेदार देव बाप पोत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जेजू मोच्या इष्टा मोच्या सांगशी म्हाका काळजान तुज्या रिगलो कितलो मोग आसा दळदीर मोचे गदा सोडून पयस पयस गेला पोतून यो मान काला घालून लोस दिसता